आसा जे आयज गोवा मायल्स येयल्ले म्हजे कडेन गोवा मायल्स येयल्ले ते स्वता तेच म्हणटात की हांगासर गाठी भरल्या हांव म्हणना स्वता तेच ड्रायव्हर म्हणटात की सगळे गाठी भरल्या भायले हाडून आनी गाडयो चडश्यो भायर दिल्या म्हणून आमच्या पेडण्यांक पळय जेन्ना हांवें चायो दिल्यो पळय तेन्ना हांवें तो विचार करूंक लागलो कितें हे हांवें भेटतले फुडें म्हणून इतले आयज आमच्या गोंयकारांक खंय तरी फाटी दवरल्या आनी भायले हांगासर हाडून ते गाडयेचे ड्रायव्हर कर्नाटकाचे म्हणनाका महाराष्ट्राचे ड्रायव्हर खुबशे ते गाडयेचेर आहा म्हणून म्हाजो एकूच ओपोज आसलो कितें जे पळय आयज गोवा माल्स आहा पळय गोवा माल्स जो कावंटर आमच्या एअरपोर्टार आहा पळय त्या एअरपोर्टार तांकां कावंटर दिवचो न्हू कित्याक ते गोवा माल्सचे एप आहा पळय ते ऑनलायन म्हणजे तुका ते ऑनलायन बुकींग आसता बुकींग करून तेंच्यांनी ते येवचें कित्याक थंयसर कावंटर आसूंक जायना तो एक ओपोज आहा म्हाजो आनी सेकेंड ओपोज म्हणटा तो जो गोवा माल्स आहा पळय ती रेट आहा पळय ती रेट सगळ्यांत कमी रेट आहा ताका लागून सगळे जाण खंय वयतले कमी रेट आहा थंयसरच वयतले न्हू ताका लागून हे आमच्या गोंयकारांक हे खूब त्रास जाता ताका लागून म्हाजें एकूच हें आहा की ते सगळ्यांची इक्वल जावचें इक्वल रेट आसची सगळ्यांची म्हाजो आनी व्हडलो कांय डिमांड ना गोवा माल्स आमकां जाय न्हू हांव ना म्हणना आमकां जाय गोवा माल्स दोन ग्रुपा मदीं फायट केलें जाल्यार पळय ती म्हाका दिसता खंय तरी तेंच्यांनी दोगांयनी बसून अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय इश्यूज वाडोवन क्रिएट करून फायदो ना गोवा मायल्स आनी आमचे लोकल टॅक्सीकार भाव आहात त्यांच्या भितर जे इश्यूज आहात ते ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेतला आनी बेगिनात बेगीन हेचेर सोल्युशनाक काडपाचो प्रयत्न करतले.